संजय दत्ताक 3.5 वर्सां जेलीत वचचो पडटलो। 1993 मुंबईचे बॉम्बस्फोट माळेंतलो आरोपी बॉलिवूड अभिनेतो संजय दत्ताची याचिका सुप्रीम कोर्टान भायर मारली। संजय दत्ताचे फेरविचार अर्जांत विचारात घेवपासारकें कांयच ना अशें सुप्रीम कोर्ट म्हणटा। 16 मायाक ताका ख्यास्त भोगपाक जेलींत हजर जावचो पडटलो। हे केशींतले हेर 6 आरोपीचे फेरविचार अर्ज कोर्टान भायर मारले। 1993 मुंबई बॉम्बस्फोट मालिका जाल्ली। दाऊद इब्राहिम आनी पाकिस्तानची गुप्तहेर एजन्सी ISIन मेळून हे बॉम्बस्फोट घडून हाडिल्ले। हे बॉम्बस्फोटाच्या मळेन 257 लोक सोंपिल्ले आनी सुमार 700 लोक जखमी जाल्ले। हे प्रकरणाची चौकशी चलतना संजय दत्ता कडेन 9mm पिस्तॉल आनी AK-56 रायफल मेळिल्ली। हे बॉम्बस्फोट माळे खातीर मुंबईन पाकिस्तानांतल्यान आयिल्ली स्फोटकां आनी शस्त्रांनी हे पिस्तॉल आनी रायफल आशिल्ले। मुंबईचे टाडा कोर्टान संजय दत्ताक हे केशीन 2006 6 वर्सांची ख्यास्त फर्मायल्ली। उपरांत सुप्रीम कोर्टान ख्यास्त 1 वर्स उणें करून 5 वर्सां केली। तातूंतली 18 म्हयने ख्यास्त संजय दत्तान भोगल्या आनी 42 म्हयने भोगपाचे उरल्या। 16 मायाक ताका जेलीन हजर जावचो पडटलो। अक्यूज की खारिज कर दी है, इसके बाद अभी कोई ऑप्शन नहीं बनते, कोई क्यूरेटिव पिटिशन के लिए भी ग्राउंड नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रुडंट। गीता परब कळंगुटीची सरपंच जाल्यार दिव्या खारकंडे कारापूर सरवणची सरपंच जाल्या। दोगांय बिनविरोध वेचून आयल्यात। कळंगूट पंचायतीची आदली सरपंच आनामारी डिसोजान वर्सां उपरांत सरपंच पद सोडिल्ल्यान तें रितें जाल्लें। कारापूर सरवण पंचायतीची आदली सरपंच आयरन गांवकारा आड अविस्वास थाराव पास जाल्लो। पयली सगळ्यांक देव बरें करूं, म्हाका सगळ्यांनी सपोर्ट केल्या बद्दल ह्या कलांगुटा खातीर आनी म्हाज्या मेंबरांच्या सपोर्टान हांव जितले आमचे डेव्हलपमेंट जातले तितले हांव करून घेतले। आमकां खोस भोगता की आमची गीता परब सरपंच जाल्या म्हणून आमी ताका अनओपोज इलेक्ट केल्या। आतां आमी ही आमची पंचायत जी डेव्हलपमेंट ओरिएंटेड पंचायत आनी सगळ्यांक खबर आसा की आमी खूब आमचो गांव सुदारपाक खूब सवलती घेतलेल्यो आसा, काडलेल्यो आसा आनी ती व्हडल्यांतली व्हडली जावन आसा गार्बेज कलेक्शन, जे आमी गांव आमचो नितळ करता। सो सगळ्याक वयली प्रायोरिटी आसा की आमी आमचो गांव नितळ दवरपाक। मतदारसंघाचे आमदार उपसभापती अनंत शेट तेणे आमकां विश्वासान घेतल्या बद्दल तेचे हांव आभार मानता आनी हेच्या फुडें आमी सगळ्या सरपंचा विश्वासान घेवनूच सगळीं कामां करतले। दिव्या दत्तप्रसाद कारखांडे आज तेंची निवड जाल्ली आसा, बिनविरोध निवड जाल्ली आसा आनी गांवाची जी प्रगती आसा किंवा गांवाचे जे डेव्हलपमेंट आसा तशेंच आमचे मतदारसंघाचे BJPचे आमदार उपसभापती अनंत शेट तेंच्यांनी आश्वासन दिल्लें आसा की जे गांवांत डेव्हलपमेंट आसा तशेंच आमच्या सरपंचान विश्वासान घेवन सगळ्यांक डेव्हलपमेंट आसा ते गांवाची प्रगती फुडें व्हरतली। वास्को स्कुलांत 7 वर्सांचे चलयेचेर जाल्ले बलात्काराची केस CBIक दिवची आनी चलयेक बेगिनात बेगीन न्याय दिवचो अशी मागणी पीपल्स अगेन्स्ट एट्रॉसिटीज अँड इनजस्टीस हे संघटनेन केल्या। संघटनेची बिरेस्तारा राती वास्को जाहीर सभा जाली। गुन्यांवकारांक धरपाक संघटनेन सरकाराक 8 दिसांची मुजत दिल्या। And if the police cannot do their job, then maybe it's time for the citizens to form a committee together to follow on the leads that are around and go after the particular rapist, because this boy is going to rape again. ये बंदा जो बलात्कार किया है पहले बार नहीं किया है, वो जो confidence he has shown proves that he has raped before and he's going to do it again. And it will be a younger girl. Is the school responsible for what has happened? And the answer is yes. Has the police failed in their investigation to nab the rapist? The answer is yes. Is the government doing enough to nab the rapist? The answer is no. आमचो कर्तव्य हे समाजीक घटक कितें आमी हे बंद करपा जाय। जर आमी हाका बिले ताका बिले देवाक सोडून जाल्यार हे आमी बंद करपाक केन्नाय सोदची ना, फुडाकार घेवचोच पडटलो। Are the zone from all the Vasco people, please support this cause because the next victim will be your child. हे फाल्यां जर तर तुजें भुरगें जाल्यार हे कितें जातलें तें मातशें चिंतात। सो हांव सगळ्यां कडेन मागतां, let us fight for this case, let us see that justice is given.
मणिपूर BMSC पंगडान भारतीय नायकी मँचेस्टर युनायटेड प्रीमियर लीग जिखली। फायनलीत तांणी मुंबई FCक पेनल्टीचेर 5-8 4 गोलांनी मारले। बिरेस्तारा म्हापशेंचे धुळेर मैदानार मॅच जाली। उपरांत भारतीय फुटबॉलर बायचुंग भुतिया आनी सुनील छेत्रीच्या फुडारपणाखाला टीमीची एक्झिबिशन मॅच जाली। It's great because hopefully a lot of you boys will play in the I-League. That is what you probably want. And maybe you also get a chance to play for the national team. Because we need good players for the future, and you guys are the future of Indian football. Come on, Manipur! इतल्याने खबराचे त्रांगात सोंपता। पळयत रावत प्रुडंट। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।